नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया अळसाण्याचे तोंडाक बिबे घालून। ह्या हांवें बिबे घेतल्या, ओले काजू। हे बिबे आमकां सोलून घेवपाक जाय। पळयात, बिबे हांवें सोलून घेतले। 1 कप अळसाणे हांवें राती उदकान भिजत घालून दवरलेले। आता हांवें ते कुकरान 1 शिटी काढून शिजोवन घेतल्या। हे पळयात, अळसाणे अशे बरे शिजोवन घेवपाक जाय। अळसाणे हांव दुसऱ्या आयदनान घालून घेता। शिजोवन घेतिल्ले अळसाणे हांवें परत गॅसार दवरल्या। ह्या अळसाण्याचे तोंडाक हांव कांदो लसूण घालिनासतना करता। तुमकां जाय जाल्यार हातून बारीक शिनून कांदो घातल्यार जाता। सोलून घेतलेले बिबे घालता, ढवळून घेवया। अर्ध्या नाल्लाची सोय हांवें भाजून घेतल्या। भाजून घेतलेली सोय आमी वाटून घेवया। सोय हांवें मिक्सरान घालून घेतल्या। अर्धो चमचो घालता हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता गरम मसाला पावडर। हो गरम मसालो करता आसतना हातून हांवें सुके मिरसांगो, सुकी कोथमीर घालून मसालो केला। थोडीशी आमटाण घालता वाटपाक। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। वाटून घेतलेली मिरसांग घालता, थोडे उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। ढवळून घेवया। चवी प्रमाणे मीठ घालता। अर्धो चमचो साखर घालता। साखर तुमकां नाका जाल्यार स्किप केल्यार जाता, ना जाल्यार त्या जाग्यार थोडेशे गोड घातल्यार जाता। तातून थोडीशी ओली कोथमीर घालता। ढवळून घेवया। पळयात, तोंडाक बरे खतखतपाक लागला। हाका आतां आमकां फोडणी दिवपाक जाय। फोडणी दिवपाक 1 चमचो तेल घेतला। तेल तापले तशें तातून हिंग घालता। अर्धो चमचो सासवा घालता। सासवा बरी तडतडपाक दिवपाक जाय। तातून हांव करबेलाची पानां घालता। ही फोडणी आमी तोंडाकान घालुया। ढवळून घेवया। ताजेर थोडी ओली कोथमीर घालता। आणि पळयात, अळसाण्याचे तोंडाक बिबे घालून तयार आसा। अळसाण्याचे तोंडाक बिबे घालून केला, कांदो लसूण घालिनासतना केला। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खाया, स्वस्त राहात। देव बरे करू।